लुका प्रमाणे शुभ वर्तमान अवेस्वर 18 वळी 18 ते 30. गिरेस्तकाय ओ सासनीक जिवीत अधिकाऱ्यांतल्या एकल्यान जेजू लागीं अशें विचारलें, बोरया गुरुजी, सासनीक जिवीत जोडून घेवंक हांवें कितें करूंक जाय? जेजून ताका म्हणलें, म्हाका बरो कित्याक म्हणटाय? एकल्याच देवाक काडून दुसरो कोणूच बरो न्हय. तूं आज्ञा तर जाणय, जिवेशी मारूं न्हय, पोरदवार करूं न्हय, चोरूं न्हय, लोटीक गोवाय दिवं न्हय, तुज्या बापायक आनी आवयक मान दी. त्या मनशान ताका जबाब दिलो, भुरग्यापणी थावन हें सगळें हांव पाळून आयलां. हें आयकून जेजून ताका सांगलें, आनीक एकूच तुका उणें, तुजे कडेन आसा तितलें वीक आनी दुडू गोरिबांक दी, आनी तुका स्वर्गार थेवो मेळटलो. मागीर ये आनी म्हजो पाटलाव कर. ही उतरां आयकून तो भोव खोंतवलो, कित्याक तो खूब गिरेस्त आसलो. गिरेस्तकाय देवाच्या राज्याक व्हडली आडकोळ. असो ताका पळोवन जेजून म्हणलें, गिरेस्तकाय आसलोल्यांक देवाच्या राज्यांत भितर सरूंक कितलें म्हूण कठीण. देवाच्या राज्यांत एक गिरेस्त मनीस भितर सरचे परस एका उंटाक सुयेच्या विड्यांतल्यान वचूंक अदीक सोंपें. आयकतल्यांनी म्हणलें, तशें जाल्यार कोणाक तारण मेळटलें? ताणें जाप दिली, जे मनशां कडेन घडोना तें देवा लागीं घडटा. देवाच्या राज्या पासत सगळें सांडतल्यांक इनाम. तेन्ना पेद्रून म्हणलें, पळय, आमी सगळें सांडून तुजो पाटलाव केला. जेजून ताका परतीपाळ केलो. कोणूय देवाच्या राज्या पासत घरदार ओ बायल ओ भाव भयणी ओ आवय बापूय ओ भुरगीं बाळां सांडटीत जाल्यार हांव तांकां खरेंच सांगतां, तीं ह्या युगांत हाचीकूय जायतें ओगळें आनी येता त्या युगांत सासनीक जिवीत जोडटलीं.